बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रितीच्या भावा भयणींनो, देवाचे कृपेन भरलेलो वेळ तुमकां सगल्यांक आवडेता. प्रितीच्यानो, आमकां पातकांतली सोडोवचे खातीर जेजू खुर्सार मेलो. आपल्या रोगतान ताणें आमकां धुवन नितळ केली आनी ह्या वरवीं बापा आनी आमचे मोदें तुटलोले संबंद परत घडून हाडले. एकाच उतरान जेजून आमकां नवें जिवीत दिलें. आमचो जिवो जैतिवंत जेजू वेदीचेर आमचे मोदें हाजीर आसा. तोरताच्या हातांत आमचे जिविताचें समर्पण ह्या वेळार करुया. तोच जावन आसा शांतीचो कुंवर. ताणें दिलोली शांती आमी ह्या वेळार अनुभवया. जेजू लागीं आमी उलोवया. ताची कृपा काकलूत आमचेर ओतय म्हूण ह्या वेळार गितांतल्यान आमी जेजू आमच्या राजाक सांगुया. गीत गावुया. R38 तुज्या हातान. श्लोक 1 आनी 2 आमी म्हणटल्या उपरांत दुलपद. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो वासरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. पातकी रोजने तुजो लोयताय, तूच म्हजो राजा. कृपा काकलूत उपोटवांताय, देवीक जिवितान मुर्ताय. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. दारूक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. सुम्या जेजू, आमच्या किरकोलपणांत तुजें देवपण, तुजें रायपण आमी ओळखून घेता. उंडयाच्या रुपान लिपून रावलोलो देव तूं. आमच्या गिन्यानान हो गूट आमी आटापूंक जायना. न्हय म्हूण आमच्या उतरांनी ताची तोखणाय करून सोंपोवंक जायना. तुजें देवपण ओळखून सुम्या जेजू आमी तुका नमस्कार करता. सोमी देव, दोनी देव, मरण पुनर्जीवन
जाल्लो म्हजो देव दिमेर सूर पुट्याव जीबेन पूर गोट्याव तूं जेजू क्रिस्त म्हजो देव होय तूं देव म्हजो देव मरण पुनो जीवन जाल्लो म्हजो देव तुका सूर पुट्याव जीबेन पूर गोट्याव तूं जेजू क्रिस्त म्हजो देव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रितीच्यानो ह्या वेळार आमच्या सुम्याक आमचें जिवीत उक्तें करुया. आमी मनीस ओसोक्त पातकाच्या बाराकाल परत परत पडटाव. होच आमच्या पातकाचो कुरीस जेजून आपल्या कांदार घेतलो. पातकाच्या बाराकाल चेपलो, दोनीर पडलो. हो आमचो काकुतीचो देव आमकां सगल्यांक बोगसूंक रावता. प्रितीच्यानो मनीस पडटा हाचेर ताचें व्हडपण ना, पूण पडटोच आपलीच वळख घेवन सोयऱ्यां येता आनी जिवीत बदलता हातूंत ताचें खरें व्हडपण आनी शाणेपण आसा. ह्या वेळार आमच्या अंतस्करणाची चवकशी आमी करुया. सुम्या जेजू, ह्या वेळार तुज्या काकुतीक आमी उलो मारता. आमची असोकताय आमी मानून घेता. तुज्या बोगसोन्याची गोडसाण चाकूंक आमकां फावो कर. तुजी कृपा आनी उजवाड आमचेर वतोय सुम्या. आमची काकलूत कर सुम्या, आमची काकलूत कर. प्रितीच्यानो दर एके जिविताचे गोडेक आमी पवित्रित्वेन केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो मोगान उगडास करूंक गरज. इतलेंच न्हय, आमी तांचे खातीर काळजाचे खोलायेकतान त्रिएका देवाचे उपकार आठोवंक फावो. ह्या वेळार परम संस्कारांत आमचे मुखार हाजीर आसलेल्या जेजूक सांगाता घेवन देवान आमचे पासत कितें केलां ताचो आमी भक्तीपणान उगडास करुया. हे वेळार व्हडल्या ताल्यान देवाच्या अजापाची तुस्त करून मेडली गावुया. Q8 and Q7. गीता गावून गावून नावाक तुज्या दोरेक दिसा वाकान टोल्याव तुका
सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या देवा तुझे दौलतीची हृदय खोलाय कोशी सांगची तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान तावनासलोलो सागुर सोमदीर तुझी चितना तुझो मान्यो कोणाक ताको सोडून काडू तुझी चितना तुझो मान्यो कोणाक ताको सोडून काडू गीता गावून गावून नावाक तुझ्या दोरेक दिसा वाकान तोल्याव तुका सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या सगळे तुझे कोचून आयला तुझेच पासत सगळे जाला तुझ्या नेमान सगळे चलता तुझो निर्णय सगळ्यांक पावता बापा पुता पवित्रात्म्या तुका देवा महिमा सासना बापा पुता पवित्रात्म्या तुका देवा महिमा सासना गीता गावून गावून नावाक तुझ्या दोरेक दिसा वाकान तोल्याव तुका सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या सर्वेस्परा देवा बापा आमच्या तू मोगाल बापा मनशाकुलाक दयाल मोवाल सगळ्या तुझ्या रुचनाक सासनाक दिनवास सासनाक महिमा तुका सासनाक दिनवास सासनाक महिमा तुका प्रितीच्यानो देवाचे उतर जावन आसा जोर आमच्या जिवितांत जितली देवाचे उतर आमच्या कानार पडटा तितली शांतीची जोर काकुतीची जोर आमच्या जिवितांत व्हांवता क्रिस्ताचो संतोष आमी भोगता ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची जोर आमचे भितर व्हांवय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया गीत गावया W12 क्रिस्ता शालोम क्रिस्ता शांती श्लोक 1 and 2 क्रिस्ता शालोम क्रिस्ता शांती क्रिस्ता संतोष आमची शक्ती क्रिस्ता अनुभव आशा आमची
Christa bagui tan कालसाची बापा तुझी शांती मागता जेजू तुझे शांतीक रावता पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर जेजू सांगता स्वादीक उतरा मोची शांती तुमकां दिता तांबून सोगली जोगदी झुजा शांतीन भरता आमची काळजां बापा तुझी शांती मागता जेजू तुझे शांतीक रावता पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया प्रितीच्यानो आयचो विशय जावन आसा त्या नोगरांत व्हड कुशळकाय वस्तोली त्या नोगरांत व्हड कुशळकाय वस्तोली दोन दुताचो इतिहास 8वो आवेसवोर वोल 1-8 तेन्ना जेरुसल्यांत आसलोले पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयाच्या आनी सामारेच्या भोंवतणच्या गांवांनी शिंपडलीं भोक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकी पिलो आनी ताचे पासत मोठो विलाप केलो पवित्र सभेचें निसंठण करूंक साळू वावुरतालो गोळांत भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकुणींत घालतालो पूण शिंपडलोलीं तीं जोली मोलीं शिव वर्तमान पोरगोटीत गेलीं असो फिलीप सामारेच्या एका नोगरांत गेलो आनी तांचे मोदें क्रिस्ताक पोरगोट केलो ताच्या विजमिताची खबर आयकून वो आपणे काशा तें पळयली देखून सगळ्या लोकांन फिलीप पोरगोडटालो तो संदेश एका मनान मानून घेतलो जायत्या देंवचार बसलोल्या थंय मेले ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोल आर जाल्ली आनी तोंटी बोरी जातालीं हाका लागून त्या नोगरांत व्हड कुशळकाय वसताली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाल आमी करुया प्रितीच्यानो जेजू म्हणटा पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर सोत मानता तो सासनाक मरचो ना कितलीं सोबीत गोटाय दितलीं ही जेजूचीं उतरां आमी संवसारी जिविताचें पळोवन करतना बोरवोशाची उतरां जेजूच्या मार्गान चलूंक आनी ताची गोवाय जावंक आदार ह्या जेजूच्या उतराचेर आमचो भावात आसा न्हय होय सांत इस्तेव ह्याच जेजूच्या मार्गान चलतालो जेजूक गोवाय दिवंक बारी वावुरतालो
आनी क्रिस्ता पासत मार्तीर मेलो. प्रितीच्यानो, मार्तीर मरून क्रिस्ता पासत वारोयलोले रोगत जावन आसा बी क्रिस्तांवपणाचें. जेजू आमकां ह्या संवसारांत आसतना आपल्या बापाचो मोग करूंक आनी ताचेर विस्वास दवरूंक आपयता. तोच आमकां एक वाट जाता आमी ताच्या बापाच्या घरांत परत वचूंक. जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालतना जायते आटेविते आमच्या जिवितांत उपरासतले. तांकां आमी फुडो करूंक गरज. आमी आयकलां कोशे परी सावलू वावुरतालो पवित्र सोबेचें निसंतण करूंक. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकुणींत घालतालो. पूण दोन दूत क्रिस्ताक परगटूंक फाटीं सोडूंक नात. शिव वर्तमान परगटीत गेले. प्रेज द लॉर्ड. आमकां फिलिपाची खबर मेळटा कसो तेणें क्रिस्ताक परगट केलो तो. ताणें जेजूची विजमितां पोरचेक सांगलीं. जेजूचो संदेश ताणें परगट केलो आनी पोरचेन जेजूक अणभवलो. जायते देंवचार बसलोले मेले ओतमे भायर सरून गेले. पुस्कोल आर जाल्ली तोटी बरी जाली. हाका लागून त्या नगरांत व्हड कुशलकाय वसताली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रितीच्यानो, आमकां देवान पवित्र आत्म्याची देण्यांनी आनी फोलांनी भरल्यात. आमकां तरेतरेचे गूण दिल्यात. थोड्यांक गावपाचे जाल्यार थोड्यांक बरोवपाचे, वाचपाचे, परगटपाचे, पेकोवणी हाडटले, बरी बूद दितले आदी. ह्या गुणां वरवीं आमी देवाक महिमा दिवची गरज. आमी तांचे बरे भाशेन वापूट करची गरज. जितली आमी देवाच्या वावरांत मिसळ जाता तितली आमी कुशाल जावंक गरज. कित्याक अशे तरेन आमी आमच्या देवाक आमच्या सुम्याक साक्षी दिता आनी हेंच आमचें कार्य. देवाचे गोवाय जावंक आनी निमाण्या दिसा सासणाचें जिवीत जोडूंक. आमी देवाची जायतीं बरेपणां विजमितां आमच्या जिवितांत चाखल्यात, अणभवल्यात. हो आमचो अणभव आमी दुसऱ्यांक सांगता काय? आमी देवाक साक्षी दिता काय? प्रितीच्यानो, आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगूंक गरज. अशें आमी दुसऱ्यांक देवाशी हाडूंक पावतल्या. देवाचेर बावात गोट करूंक आमी दुसऱ्यांक आदाराचीं जातल्या. दोन दुताच्या इतिहासांत आमकां शिकयता कशे तरेन आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय तो. आमच्या आकांताच्या वेळार कशे तरेन आमी देवा पासत जेवंक जाय, बोजूंक जाय आनी ताकाच महिमा दिवंक जाय. अशे तरेन आमच्या जिवितांत, आमच्या गोराब्यांत, आमच्या वाड्यांत व्हड खुशालकाय वसतली. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी जेजूक सांगुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. काल्तिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू, आमकां आयक. आमच्या बागेवंत बापाक, आमच्या गोवली बापाक, तशें सगल्या यादिकांक आनी म्हत्वाशांक राख आनी सांबाळ म्हूण जबाब काल्तिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू, आमकां आयक. आमचें कुटुंब सदांच गोट मजबूत आसूंक
आनी काळजीदारपणान सगळ्या प्रश्नांक फुडो करूंक आमकां फावो कर म्हूण कालतिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू आमकां आयक. आमच्या सरकारी मनशांनी आपलेंच बरेपण विसरून आपणाक निवडून काडलेल्या पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण सबाब कालतिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू आमकां आयक. आमच्या जिवितांत आडकोली प्रोश्ट येतात तेन्ना तुज्याच बरवशान भावार्थान फुडो करूंक आमकां कृपा आनी बोल दी म्हूण सबाब कालतिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू आमकां आयक. हे वेळार आमचे काळजांतले उल्हास आमची खासगी मागणी जेजू फुड्यांत दवरुया. सबाब कालतिकायेन तुजे लागीं मागता जेजू आमकां आयक. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.